बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. BBM MBA CRM करतल्यांक टायम मॅनेजमेंट रिलेशनशीप मॅनेजमेंट हाचे विशयान शिकयतात आणि ह्या दिसांनी तरणाट्यांक आनी भुरग्यांक कावन्सिलर हाच्याच विशयान शिकयतात. वेळ पाशार करचो कसो, कोणा कडेन कितलो संबंद, आयची वाचपां. तशें म्हणचें जाल्यार सगळो बायबल आमकां कॉन्शियन्स मॅनेजमेंट शिकयता. आमचें अंतस्करण कशें मॅनेज करचें. अंतस्करण मॅनेजमेंटांत आमी चुकल्या, मिसमॅनेजमेंट केलां थोडे फावटी आमच्या अंतस्करणाचें. त्या पातकांचें आमी बक्षाने मागया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गनिवसारण सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत सारून वायट आदारून आनी बरें सांडून हांवें जायती पातकां केल्यात. होम सोपरात, होम सोपरात, होम सोपरात. ह्या पुस्तकांत संपार मुरीक सगळ्या देवतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या श्रेष्ठ प्रार्थना लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची कागूद करूं आनी आमची सगळीं पथकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थया. सर मोगाळ सर्वेस्परा खुर्साच्या पिशेपणान तुझ्या रक्त साक्षया भगवान जुस्तिनाक तुवें जेजू क्रिस्ताची अगणित जानवाय वळखूंक पावयलोय. ताजी विनवणी मानून घे आनी कसल्याच खोट्या शिकोवणेक आमी फटनासतना भावार्थान तीर रावोंक आमकां कृपा दे. हे आमी मागता तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवे. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. तोबीत ताच्या पुस्तकांतले वाचप.
तेच राती हांवें स्नान केलें आनी हांव म्हज्या आंगणाचे वणटी लागीं न्हिदूंक गेलो. देगीक लेगून हांवें म्हज्या तोंडार पांघरूंक घालूंक नासलें. वणटीचेर गिरगुज्यो बसून आसल्यो म्हूण म्हाका कळीत नासलें. तांचें हुनहून मेळ्ळें म्हज्या दोळ्यांनी पडलें आनी म्हज्या दोळ्यांनी धवी साय मांडली. हांव वैज लागीं गेलो, पूण जितलें चड लेप तांणी म्हज्या दोळ्याक लायलें तितली उणी म्हजी दिश्ट जाली आनी हांव सारकोच आंधळो जालो. 4 वर्सां पर्यंत हांव दिश्ट नासता उरलो. म्हजी स्थिती पळोवन म्हज्या भावान खंत भोगली. आपूण एलिमास प्रांत्याक वचसर आईकाराक 2 वर्सां पर्यंत म्हजी जतन केली. म्हजी बायल अन्ना इतश्रियो करता ते परी माजुरेक विणपाक काम करतली. आपणे विणलेलें ते ती मालकाक धाडून दितली आनी ते तिका माजुरी दितले. एक फावटी डिस्ट्रोस म्हयन्याच्या 7व्या दिसा आपणे विणलेल्या उक्ताचे एक कुडको कातरून तिणें मालकाक धाडून दिलो. तांणी तिका सगळी माजुरी दिली, मात न्ही जेवणा पासत एक तरनो बोकटोय दिलो. हांव घरा पावलो तेन्ना बोकडो बेंबेवंक लागलो. हांव म्हजे बायलेक आपूण विचारलें, हो बोकडो खंयतोन आयलो? तो सोरून हाडलो न्हय न्हू? तो ताच्या धनयाक पाटी दी. तो सोरून हाडलो जाल्यार ताचें मांस खावचें सारकें न्ही. तिणें म्हाका जाप दिली. तो म्हजे माजुरेक सडीत मेळिल्लो म्हाका काने कसो दिल्लो. तरी हांव तिका पातयलो ना आनी तो ताच्या धनयाक पाटी दिवंक हांवें तिका सांगलें आनी ह्या खातीर म्हाका तिचो राग आयलो. तेन्ना तिणें म्हणलें, खंय आसा तुजो दान धर्म? खंय आसा तुज्यो बऱ्यो करण्यो? ताचे वरी तुका कितें फळ मेळ्ळां म्हूण आतां सगळ्यांक कळीत जालां. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. दृढ काळजान सर्वेस्पराचेर तो पातयेवन रावता. दृढ काळजान सर्वेस्पराचेर तो पातयेवन रावता. सर्वेस्परा भियोन चलता तो, ताच्या आज्ञा थंय उल्हास भोगता तो मनीस भागी. ताची संत संवसारांत वळवण जातली, नितीवतांची पिळगी सुबामपणी बाळटली. दृढ काळजान सर्वेस्पराचेर तो पातयेवन रावता. वायट खबर मेळ्ळात म्हूण ताका कसलेंच भंय ना, कित्याक दृढ मना सर्वेस्पराचेर तो बरवसता. वय ताच्या दुस्मानाक मेळटली ती शिक्षा, आपणाच्याच दोळ्यांनी देखतलो म्हूण भरोसो ताका आसा. देखून ताचें मन थीर आसल्यान कितेंच तो भियेना. दृढ काळजान सर्वेस्पराचेर तो पातयेवन रावता. उदार हातान दुर्बळ्यांक तो दिता, ताचें बरेपण सदांकाळ उरता. चड आनी चड मान ताका मेळटा. दृढ काळजान सर्वेस्पराचेर तो पातयेवन रावता. उद्गार. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताचो बाप तुमच्या अंतस्करणाचे दोळे उगाडूं, अशें कसल्या भावार्था तुमकां आपयल्यान ते तुमकां कळीत जावं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मार्का प्रमाणे
जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. उपरांत जेजू शिकयतना जेजूक ताज्याच उतरांनी संपडावन घाली जाय म्हणल्या उद्देशान थोडे फारिजेव आनी थोडे हेरोदीचे पक्षदार जेजू लागीं आयले. मेस्त्री, तूं एक सत्वादी आनी कोणी मनीस उलयल्यार विरोध तांची तूं पर्वा करिनाय. कित्याक मनशांच्या तोंडा पुरतें उलोवंक तुका कळना. बगार सता प्रमाणे देवाची वाट तूं शिकयताय. सांग आमकां, रोम चक्रवर्तीक आमी तिरवो दिवचो आमच्या कायद्याक समान की विरोध? तो फारीकरी की करूंक नजो? जेजू तांचो घात जावन तांच्या लागीं म्हणालो, कित्याक तुमी म्हाका पास मांडूंक सोदतात? एक नाणें हांगा हाडा, हांव तें पळयतां. तांणी एक नाणें हाडलें. तवळ जेजून तांचे लागीं विचारलें, कोणाचें हें रुपणें? कोणाची ही लिपी? तांणी जाप दिली, चक्रवर्तीची. जेजू तांकां म्हणालो, तर चक्रवर्तीक दिया, देवाचे देवाक दिया. इतलें आयकून ते सगळे जेजू विशांत अजाप जाले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भाव भयणीनो, अंतस्करणां कितल्या रितींची असतात? 4, 5, 6 रितींची म्हूण शिकयतात आमकां सेमिनारींत. 4 रितींची तुमच्या मुखार दवरता. पयलें, आयच्या पयल्या वाचपांतलें तोबिताचो बूक. 14 अध्यायाचो हो बूक. आज 2रो अध्याय आमी वाचता. तोबीत सगळेंच देवाक समर्पिल्लें अंतस्करण आसलो मनीस. कितेंय येवन दी, कितेंय जावन दी, आय विल नॉट गिव अप माय कॉन्शियन्स. रागान जिवशिमान रस्त्यार उडयल्ली जुदेवांची मोडी गुपीत तो राती पुरतालो. जैलान गेलो, आय विल नॉट गिव अप. उपरांत तो घरा आयलो निनिवेक आनी त्या दिसा एका मनशाक जिशी मारलो. पुतान सांगलें, रातीं गेलो ताका पुरलो. ताजे सगळे भाव भयणी कुटुंबाची सगळीं एका वासराक आराधन करतालीं आनी कितें कितें अणभव तेंची पातकां करतालीं. हो एकलोच तो म्हणालो, म्हज्या सर्वेस्परा देवाक हांव सांगचो ना. आनी त्या मनशाक ताणें गुपीत रातीं पुरलो. शेजारी म्हणालो, हाका बेन दिसना गी? एक फावटी हाणें भोगलां, आय डोंट गिव अप माय गुड वर्क्स. पुरो जावन न्हिदलो आनी न्हिदला कडेन गिरबोजेचें मेळें ताच्या दोळ्यान पडलें. कुड्डो जालो. स्टील आय विल नॉट गिव अप म्हणालो. आनी सकाळीं बोकडो बेंबेवसो ताका आयकलो. बायले लागीं तुवें स्वर लायमू फाटीं दी. बायलेक राग आयलो. तुजे इतल्यो बऱ्यो करण्यो, इतलीं बरीं कामां कित्या फायद्याची? अळे तुका मेळ्ळां पळय, सक्कडां घे आतां कळीत जालां. 3ऱ्या अध्यायांत आमकां दिसता ताजें मागणें. 6 मागण्यां पैकी हें पयलें मागणें. दिंबिगान गळगळ्या रडलो आनी तें आमी घरा गेल्या उपरांत वाचया. मोगाच्या भाव भयणीनो, सगळेंच देवाक समर्पिल्लें अंतस्करण. कितेंय अडखळी येवन दीत, आय विल नॉट गिव अप माय कॉन्शियन्स. दुसरें, खडपा काळजाचें दारूण अंतस्करण. अशें म्हणटना आमकां इदी आमीन, हिटलर, वीरप्पन हांचो उडास येता. आज वांजेलांत हें दारूण काळीज आमकां दिसता. फारीजेव
आनी हेरोदियाचे पक्षाचे कितले पोटी जेजून तांकां ट्राय केले. युजलेस इम्पॉसिबल खडपा सारकें काळीज आमकां तें आसा गी. म्हजो पूत आमचें आयकांच ना फादर. खडपा सारकें काळीज. ती बायल सगळें रांदता सगळें करता पूण घोवा लागीं उलोवचें ह्या कोरोनाच्या 2 वर्सांक एक मोगाचें उतर ना. आनी तो घोव एक आयताराचें मिसी ना ह्या 2-3 वर्सांक. धरून काळजाची ही दृश्टांतां. तिसरें पिडेस्त अंतस्करण, स्क्रुपलस कॉन्शियन्स. कुमसार जालें, प्राजीत केलें, परतून म्हळें, परतून 3 नमान मरयो, परतून 3 नमान मरयो. आनी हांवें मीस आयकल्लें सारकें जालें आनी एक मीस आयकुचें. तें अंतस्करण मुजे थंय आसा. एके पटी हांव झगडटां, तुजे थंय आसा. एक धाकटें पेट्याचें पील रस्त्यार न्हिदलेलें कुई कुई करून पिरंगातालें. ताजी आवय आयली. डॉग्स मम्मी, पप्पीज मम्मी. कित्याक पुता अशें रडताय? मम्मी, हांगा एक दुंची पातोर आसा, तो म्हज्या पोटाक तोपता आनी म्हाका दुखता. तर उठ, थंय सोबीत फुटपाथ आसा, नया आसा, ताजे वर सोन्नी दे. सोंदी मम्मी, म्हाका मस्त आळसाय जाता. आमेन. म्हज्या भयणी भावानो, हे आमी भेटोवचें मिसाचें बलिदान सर पदवेदारा मोगाळा बापाक मानता तसलें जामून मागया. हे तुमच्या तंत्र बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्या पयस पश्चातापाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा भावातांच्या गुटांचेर उप्रासलेल्या दुस्मना विरोध भाग्यवान जुस्तीन सगळ्या सक्तेन झुजलो. त्या परी आमचें अंतस्करण तुका समर्पिल्लें जावंक आमच्या आत्मीक झुजांत आमी तुज्या बळान जैते वोन जावंक पावो. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक
दिन वासुया. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदरा ससनाच्या देवा, सदांच आमी तुका अर्गां दिवचो आमकांच तो कायदो फायद्याचो. जेजूच्या पावलांनी सोलोन आपले रगत वारोवन जुस्तिनान तुजी विचित्र पदवी दाखयली. ह्या परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकांय तूं घट करताय. आमच्या अस्खतकायेंत आमकां तूं उंच उबारताय. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं देखून आतां आंज बुडव्या सांगाती सगळ्या संत भक्तां बराबर तुजें कीर्तन आमी गायता. पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंचर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचें नांव येता जय. उंचर्गी तुका जय जय. बापा तूं खरोच पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळें. हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. त्याच परी जेवण जातोच ताणें काळस घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळें. तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काळज, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत. तुमचे पसत पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत तें वारवतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो गूढ परगटुया. तुझ्या पुरसा आनी पुनर्जीवन पोणा वरवीं तुवें आमकां सोडलाय सुमिया. संवसाराच्या सोडवणदारा बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो ही सोडवण्याची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगिवंत बापा, पीटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गां बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्त जी दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मोरये देवाचे आनी आमचे मेळ सांगाती भगिवंत जुजे तिजो पोती भगिवंत जुस्तीन आयचो माटतीर सांत सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाती तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक आमेन. दोन कुशींनी आमकां आमचें अंतस्करण व्हरता, बऱ्या तें वायटा तें. हांवें सांगल्या प्रमाणे थोरो ताका क्वायट डेस्परेशन म्हणटा. हो साक्रामेंत हातूंतल्यान भायर येवंक आमकां कुमोग जावन दी. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज सुखां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यां बक्षितांव तशी आमची पथकां भोगोस आनी आमकां ताळें पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सरेस्परा सर वायटांतल्यान आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पथकांतली सुटय आकांतांतली वाटाय. कित्याक रजोडकी पदवीने महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदूतांक तुवें म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पयस सभेच्या भोंवतणेचेर दिश्ट घाल आनी आमकां शांती दी. एकवटांत माया मोगांत आमकां सांबाळ. तूं जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. जेजूची शांती सदांकाळ तुमचे सगळ्यां आसूं. तुमचे सवे एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले, आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले, आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी आमचो जेजू दिव्य. आमी ताका सगळ्यांच ताकाच समर्पिल्ले अंतस्करण. ताच्या जेवणाक तो आपयता आमी सुभागी. सुम्या तुवें आमचे भितरूनशें म्हाका पावना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. तुझे थंय जेजू आसावेक जाता. तुजेर सोम्या पातयेवन हांव रावता. जेजू ये तूं काळजाक बेडार कर ह्या टाण्या. तुका घेवन सदां हांव आशेता. आत्मो म्हजो तुका सदां नीतत रेखता. तुका सेवतो आतां लालेता. जेजू ये तूं काळजाक बेडार कर ह्या टाण्या. तुका घेवन सदां हांव आशेता. आत्मो म्हजो तुका सदां नीतत रेखता. तुका सेवतो आतां लालेता.
प्रार्थुया. जिविताच्या उजवाडान मोगाळा बापा, जिविताच्या उंड्यान तुवें आमकां दादोशी केले. भगवंत जुस्तिनाच्या शिकवणेक फाळो दिवन ताजी देख आमी घेवंक आनी सगळ्यांच आमचें अंतस्करण तुका समर्पिल्लें जावंक आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. उजवाडम सोफाको धैर्यानामी भरून परगट्या क्रिस्ता शांती पासत वावरून नीती पासत झुजून संतोष सगळ्यांक हाडून जावया साक्ष मोगाळ. जेजू तूं आमचो आदार, मोगाळ तूं आमकां सांबाळ. कृपेन सर्वामी आसो, जियेशें कर सदांकाळ. जेजू तूं आमचो आदार, मोगाळ तूं आमकां सांबाळ. कृपेन सर्वामी आसो, जियेशें कर सदांकाळ. मोगाळ पुत्रा सोवे अंवार मरे आशीर्वाद Pagin tu sa chikutwin, ram kam chidwa am chintas mantling, bapache ptache ni po itat me chinavi. Amen.